सर्वोच्च न्यायालयात आशिल्ली महादवेशीची सुनावणी कित्याक फुडें धुकल्ली ते मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. आतांचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश टी.एस. नरसिम्हा न्यायाधीश जावचे पयलीं महादवेशी गोंय सरकाराचे प्रतिनिधी म्हणून केस लढयतालो. ताका लागून कायदेशीर नेमा प्रमाण आतां तांकां महादवेशी सुनावणी घेवंक मेळना आनी ह्याच कामाक लागून ब्रेस्तारा आशिल्ली सुनावणी फुडें धुकल्ल्या. न्यायालयान ही सुनावणी जाता तितल्या बेगीन करची हे खातीर सरकार न्यायालयान अर्ज करतले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. म्हादय वादाचेर ब्रेस्तारा सर्वोच्च न्यायालयान आशिल्ली सुनावणी रद्द जाल्या उपरांत गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायन सरकाराचेर फोग काडला. म्हादय विशीं तारीख पे तारीख पडपाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जापसालदार आसा असोय आरोप विशयान केला. गोंयांत जावपी देशांतलो पयलो पर्पल फेस्टाक शुक्रारच्यान सुरवात जाल्या. सांजेच्या 5:30 वरांचेर ह्या फेस्टाचें उक्तावण जालें. शुक्रारा सकाळ 10 वरां सावन मिरामार दर्यादेगेर देशभरांतल्यान आयिल्ल्या खासा क्षमतेच्या व्यक्तींनी फ्लोटिंग व्हील चॅरचो वापर करीत दर्यांत भोंवपाचो अणभव घेतलो. फन एट बीच ह्या कार्यावळींत वांटेकार जाल्ल्या ह्या व्यक्तींनी अशा तरेचो पयलोच फेस्ट गोंय सरकारान आयोजीत केल्ल्यान सरकाराचे उपकार आठयले. हो महोत्सव म्हळ्यार खासा क्षमतेच्या दिव्यांग व्यक्तींक समाजाच्या मुख्य प्रवाहात हाडपाचो सरकाराचो बरो यत्न आसा अशें म्हळां. 3 दीस चलपी ह्या महोत्सवात खास क्षमतेच्या व्यक्तीं खातीर खुबशा कार्यावळींचें आयोजन केलें असून सुमार 5,000 प्रतिनिधींचो हातूंत आस्पाव आसा. शुक्रारा 500 वर्सांची परंपरा आशिल्ले कासावली दोंगराच्या माथ्यार रेनेंद सायडणीचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयलें. दर वर्सा 6 जानेराक हें फेस्त मनयतात. फकत अर्दो दीस आशिल्ले ह्या फेस्ताक भक्तांनी व्हडा प्रमाणांत हजेरी लायिल्ली. ह्या फेस्ताक मुखेल आकर्शण म्हळ्यार 3 किंग्स. राजकुंवर जावपाचो भोवमान फकत कासावली, कुयेली आनी आरुसी गांवांतल्या मूळ गांवकार कुळाक मेळटा. ह्या तिनूय किंग्साक पळोवपाक लोकांची गर्दी जाली. ह्या वेळार परंपरेक लागून 3 किंग्स फेस्त अशें म्हणटात. ह्या फेस्तांतल्यान नाताळ परबेची सांगता जाता. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर येलो एंड ब्लॅक टॅक्सी कावंटर दिवचे ह्या विशीं सुरू आशिल्ले टॅक्सी धनियांचें आंदोलन मुख्यमंत्र्याच्या लेखी आस्वासना उपरांत टॅक्सी धनियांनी फाटीं घेतलें. ब्रेस्तारा सगळ्या टॅक्सीकारांनी पेडणेचो आमदार प्रवीण आलेकराच्या घरा कडेन घेराव घालो. मोपा विमानतळाचेर येलो एंड ब्लॅक टॅक्सीच्या बदला ब्लू एंड ब्लॅक टॅक्सी कावंटर टॅक्सीकारांनी मान्य केला. पूण जो मेरेन टॅक्सी कावंटर घालपाचो लेखी आश्वासन दिना तो मेरेन टॅक्सी वेवसायिकांचें हें आंदोलन चालूच उरतलें अशी शिटकावणी टॅक्सी धनियांनी दिल्ली. मोपाचेर ब्रेस्तारा सावन विमानांची येरादारी सुरू जाल्या. ते खातीर आतां टॅक्सीकारांक टॅक्सी कावंटर मेळप म्हत्वाचें आशिल्लें.
स्वताक बरें पडटा म्हूण गांवांतल्या रस्त्या कुशीक आपल्या घरांतलो कोयर उडोवचो न्हय हें जर थांबोवंक ना जाल्यार गांवचे गांवगिरे वाठार काबार जातले आनी गोंयांत लोक येवपाक बंद जातले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान वॉटर मॅनेजमेंट वर्कशॉपा वेळार उलोवप केलें. तशेंच गोंय नितळ दवरप हें फकत सरकाराचेंच काम नासून ती दर एका गोंयकाराची जापसालदारकी अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. दिवचल म्हालात येवपी आमठाणे धरणाचें उदक आतां आटपाक लागलां. शुक्रारा मेरेन ह्या धरणाचे उदकाची लेवल सुमार 3.5 मीटर इतली देंवल्या. 50 मीटर इतली उदकाच्या साठ्याची पातळी आसा ती आतां 46 इतली जाल्या. उदकाच्या साठ्याचें प्रमाण देंवतकीच गरजे प्रमाण धरणां उदक नियंत्रीत दवरतात तेन्ना काळजी करपाचें कारण ना असो दावो उदका स्रोत खात्यान केला. मजगतीं ह्या धरणांत मांद्यांचो संचार आसा देखून धरणांत देंवप धोक्याचें आसा तशेंच सुचोवपी तक्ते उदका स्रोत खात्यान धरणाच्या धडेचेर लायल्यात. पंचवीस दिसांक गोंय सरकार जर 400 कोटी रीण काडटा जाल्यार गोंयच्या सरकाराची परिस्थिती कशी आसा हें जनतेक कळपाक जाय अशें म्हणीत गोवा पवडाचो फुडारी दुर्गादास कामतीन सरकाराचेर टिका केल्या. गोंय सरकार रीण काडून महोत्सव मनयतात हें अशें चलचें ना. मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या अर्थीक स्थितीचेर श्वेतपत्रिका काडपाची गरज आसा अशें दुर्गादास कामत सांगता. दवर्ली वाठारात आशिल्ली 160 बेकायदेशीर घरांक आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर हाणें घर क्रमांक दिवचे अशी मागणी केल्ली. मात ह्या घर मालकांनी घर क्रमांक दिवपा खातीर लागपी आवश्यक दस्तावेज दिवंक नाशिल्ल्या कारणान ह्या घरांक पंचायत घर क्रमांक दिवपाक शकना अशें स्पश्टीकरण दिकरपालच्या सरपंचान दिलां. ह्या बेकायदेशीर घरांक घर क्रमांक दिवचो हाचे खातीर बाबू आजगांवकारान हे आदीं आमचेर दबाव लेगीत घालपाचो यत्न केल्लो. ह्या घरांचे येता त्या 12 तारखेक योग्य रितीन पळोवणी करतले अशें सरपंचान ह्या वेळार कळीत केलें. MMC गार्बेज प्लांटाक बुधवारा राती लागिल्लो उजो पुराय तरेन पालोवपाक 15 दिसां परस चड वेळ वतलो अशें उजो पालोवपी दळान कळीत केलां. हो उजो वयल्यान पालवलो आसलो तरी ह्या गार्बेज प्लांटाचे दोनूय गार्बेज डंप अजून भितरल्यान धगधगता. हे खातीर आतां ह्या गार्बेज डंपाचेर माती हाडून तो कव्हर करपाचो निर्णय जाला. ह्या विशीं ब्रेस्तारा सांजे उपजिल्लोधिकारी उजो पालोवपी दळ पुलिशेचे अधिकारी तशेंच थळावो आमदार संकल्प आमोणकार MMCचे नगराध्यक्ष आनी थळाव्या नगरसेवका भितर ब्रेस्तारा बसका जाली. ह्या बसकेंत हो निर्णय जालो.
आता म्हादयचो प्रस्न पुराय गोंयकारांनी खरधरला. 70 वाठारांतल्या लोकांनी एकठांय येवन म्हादय वाजोवपाक एक अहवाल तयार करून केंद्र सरकाराक धाडपाचो निर्णय आमची म्हादय आमकां जाय ह्या संघटनेन घेतला. म्हादय ही गोंयची माय आनी ती वाटोवपाक जाय. उत्तर गोंयचे कांय वाठार पुरायपणान ह्या न्हंयच्या उदकाचेर अवलंबून आसात. म्हादय वाजोवपाक एकठांय येवन आवाज उठोवचो वेळ आयला अशें आमची म्हादय आमकां जाय ह्या संघटनेन सांगलां. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचें उल्लंघन करपी 3 ते 4 याचिकेच्यो सुनावण्यो फुडें धुकल्ल्यात आनी तातूंत गोंयच्या म्हादय विशींची याचिकेचो लेगीत आस्पाव आसा अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देवदास पांगम हांणी दिली. ह्या सुनावणेची फुडली तारीख अजून मेरेन निश्चित जावंक ना. ही तारीख कंप्युटर जनरेटेड आसतली अशें एजी सांगता. मजगतीं आमी कर्नाटक राज्यांत बेकायदेशीररित्या सुरू केल्लें म्हादयचें उदक वळोवपाच्या कामाचेर सर्वोच्च न्यायालयान स्थगिती हाडची अशी मागणी घेवन सर्वोच्च न्यायालयांत वतले अशें एजी सांगता. शुक्रारा चांदोर वाठारांतल्या क्रिस्तांव भावांनी एकठांय येवन नोसा सेन्होरा दी बेलेम चर्चींत 3 किंग्स फेस्त व्हडा उमेदीन मनयलें. ह्या फेस्ताचें मुखेल आकर्षण म्हळ्यार 3 किंग्स चांदोर वाठारांतल्या 3 तरणाट्या राजकुंवरांचो भेस करता आनी आवर लेडी ऑफ पिटी चॅपल ते मुखेल चर्च मेरेन घोड्याची स्वारी करता. हें फेस्त दर वर्सा 6 जानेवारीक मनयतात. ह्या फेस्तांतल्यान नाताळ परबेची सांगता जाता. सध्या दवल्लीच्या 160 बेकायदेशीर घरांक दिल्ल्या घर क्रमांकाचें राजकारण बरेंच तापलां. आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर हांणी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेक ही घरां काडून उडोवपाचेर दिल्ल्या आव्हानाचेर भाजपाच्या एसटी मोर्चाचो अध्यक्ष अँथनी बार्बोजान बाबूचेर उतरांचे फार पेटयल्यात. त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान ह्या बेकायदेशीर घरांक क्रमांक दिवपा खातीर प्रचार करपाक सांगिल्लो काय कितें असो प्रश्न अँथनीन उप्रासलो. आजगांवकाराच्या आपल्याच मतदारसंघात लक्ष दिवचें तेच प्रमाण कोणाचेरूच ह्या बेकायदेशीर घरांक घर क्रमांक दिवपाचो दबाव हाडचो न्हय असो सल्लो अँथनीन ह्या वेळार दिलो. वास्को बोगमाळो दर्यावेळ फ्लोटिंग जेटीक बोगमाळोच्या थळाव्या नुस्तेकारांनी खर विरोध केला. न्यायालयांत जो थाराव मांडिल्लो तो न्यायालयान जरी भायर आयला तरी लेगीत आमी बोगमाळो दर्यावेळेर फ्लोटिंग जेटी येवपाक दिवचे नात अशी तिडक थळाव्या बोगमाळोच्या नुस्तेकारांनी उक्तायल्या. फाटलीं 15 वर्सां जालीं ही फ्लोटिंग जेटीक बोगमाळो दर्यादेगेर येवची हो यत्न चालू आसा. पूण खंयच्याय परिस्थितीत बोगमाळो जेटी येवपाक दिवचे ना अशी मागणी करीत गोंयचो रांपोणकार एकवटाचो अध्यक्ष आग्नेलो रॉड्रिग्स, सचीव ओलेन्सियो सिमोश आनी ग्रामसभेचे वांगडी मेळून माथाना साल्दाना प्रशासकीय कार्यालयांत गेल्यात.
स्वतंत्र मार्गान वास्को शारांत भितर सरतात आनी हांगसर भरपूर प्रमाणात येरादारी कोयली जाता. फाटल्या कांय वर्सां सावन स्वतंत्र मार्ग आनी एफएल होम्स रस्त्यांची दुरुस्ती जावंक ना. ह्या दोनूय रस्त्यांची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या. देखून ह्या दोनूय रस्त्यांची वांगडाच दुरुस्ती जातली अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सांगलें. शुक्रारा स्वतंत्र मार्ग आनी एफएल होम्स रस्त्यांची पुराय तरेन सोबतीकरण आनी सुदारणा करपा खातीर GSUDAच्या अधिकाऱ्यां वांगडा ही पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. पेना दी फ्रांस गांव स्मार्ट सिटी खाला अधिसूचित जाला म्हूण पंचायतीचे वांगडी जिल्लो पंचायत वांगडी हांणी आमदार रोहन खंवटे हांचे सयत नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांची भेट घेतली. गोंय विधानसभा आनी उच्च न्यायालय प्रकल्प फक्त नियोजनाच्या हेतान स्मार्ट सिटीत घातल्या हरशीं हो वाठार पंचायती खालाच आसतलो अशें विश्वजीत राणे हांणी थळाव्या लोकप्रतिनिधींक सांगलें. 'डिहायड्रेशनाक लागून बेगीन पिराय वाडपाक आनी आयुश्य बेगीन सोंपपाक शकता अशें लॅन्सेटाच्या नव्या संशोधनांतल्यान मुखार आयलां. हायड्रेटेड रावप ही दीर्घ आयुश्याची एकूच कळ नासली तरी भलायकेन भरिल्ली कुडी खातीर योग्य दिशेन पावल जावन आसा. सादारणपणान दिसाक उण्यांत उणें 6 ते 8 पेले उदक पिवपाचो सल्लो तज्ञ दितात. अमेरिकाच्या विज्ञान, अभियांत्रिकी आनी वैजकी राष्ट्रीय अकादेमी हे संस्थेन दादल्यांक दिसाक 3.7 लिटर आनी बायलांक दिसाक 2.7 लिटर फ्लुईड पदार्थ घेवपाची शिफारस केल्या. हायड्रेटेड रावपा खातीर दीसभर सातत्यान भरपूर उदक आनी फ्लुईड पदार्थ पिवप म्हत्वाचें. 2021 वर्साच्या तुळेन 2022 वर्सा डेंग्यूचे दुयेंती उणे जाल्या. 2021 वर्सा गोंयांत डेंग्यू दुयेंतीची संख्या 647 आशिल्ली. 2022 वर्सा वट्ट 443 डेंग्यू दुयेंती मेळ्ळ्यात. 2022 वर्सा बार्देस तालुको डेंग्यूचे हॉटस्पॉट जालो आनी 20 विभागांचे उपक्रम हांगा चालीक लायले. हाच्या भायर नितळसाणीच्या उणावाक लागून कांदोळी आनी कळंगुटे दर्या देगेवयल्या वाठारांनी दुयेंती सांपडले. पूण ह्या वर्सा थळावी संस्था आशिल्ले पंचायत आनी पालिका हांणी सहकार दिलो. 2023 मेरेन डेंग्यूचेर आनीक नियंत्रण दवरपाचें आसल्यार समाजाच्या सहकार्याची गरज आसा. दिवचल म्हालांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांत पारंपारीक मिरसांग आनी भाजयांच्या लागवडीची लगबग सुरू आसा. चडशा वाठारांत सुमार 80% काम पुराय जालां. भाजयांचे मळे फुलपाक लागल्यात. दिवचल शेतकी खात्याच्या कार्यवाठारांत अंदू 350 परस चड हेक्टर जमीन मिरसांग आनी भाजी लागवडी खाला आयल्या. शेतकी खात्या वतीन 50% अनुदान तत्वांचेर शेतकारांक भाजयांची बियाणी उपलब्ध करून दिल्यात. साळ, मेणकुरे, मये, पिळगांव आनी हेर कांय थारावीक गांव मिरसांग आनी भाजी लागवडी बाबतींत फुडें आसात.
संवसारभरातल्या लाखांनी हिंदूंचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या अयोध्येंतल्या राम मंदिराचे काम फुडल्या वर्सा म्हळ्यार 1 जानेवारी 2024 मेरेन पुराय जातलें अशी घोशणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान केली। ब्रेस्तारा त्रिपुरांत जाल्ल्या भाजपाच्या जनविश्वास यात्रेक तो उलयतालो। ही घोशणा करतना शहान काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधीचेर खर टिका केल्या। 24 डिसेंबर ते 3 जानेवारी मेरेन भारतांत आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांच्या तपासा मजगतीं ओमिक्रॉन 11 सब व्हेरियंट मेळ्ळे जाल्यार 124 आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांक कोरोना जाल्ल्याचें मुखार आयलां। ह्या सगळ्या पॉझिटिव्ह दुयेंतींनी विलगीकरणांत दवरल्यात। पॉझिटिव्ह 124 दुयेंतीं मदीं 40 जाणांचे जिनेम सिक्वेन्सिंगचे रिपोर्ट मेळ्ळ्यात। हातूंत XBB.1, XBB.BF7.4.1 ह्या ओमिक्रॉनाच्या सब व्हेरियंट चड दुयेंती आसात। गोंयच्या दाबोळी विमानतळाचेर पर्यटक टॅक्सी म्हूण बेकायदेशीररित्यो खाजगी गाडयो भाड्याक दिवपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। ब्रेस्तारा हे विशीं थळावे टॅक्सीकार आनी विमानतळाचेर आयिल्ल्या खाजगी टॅक्सीवाल्या मदीं वादावादी जाली। थळाव्या टॅक्सी चालकान ह्या सगळ्या प्रकरणांचो निशेध केला। तशेंच दाबोळ विमानतळा भायर अशा पद्दतीन गाडयो भाड्याक दिवप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी सरकारा कडेन केल्या।